आणीक एक चिकान आता हे 100% चिकान गाय खरी गजाल हे म्हाका खबर ना कारण हे करपी माथांनी साळडाना इलेक्शनांतल्यान नांव फाटीं घेवपाक आपल्या काँग्रेसीन 18 कोटी दिवपाक केले अशें म्हणून माथांनी स्टेटमेंट दिला सगळे लोकांक उक्तेपणान सांगलां खरें म्हणजे जर जायत जाल्यार हाजेर खूब व्हडलो बोवाळ जावपा जाय आशिल्लो चड करून काँग्रेसीन बोवाळ करूंक जाय आशिल्लो अरे हे तुका 18 कोटी कोणे दिता म्हणून सांगले केन्ना सांगले खंय सांगलें आनी हाजेर माथांनी जाप दिवंक जाय आशिल्ली नाजाल्यार कितें जातलें की फाल्यां कोणी कितें आरोप करतलो आनी ताका तें पचून वतलें सारकें पूण हे 18 कोटी बिटी म्हणटा पळय दिल्या ती सगळी फकाणां बंडलां ही काँग्रेस कंजूस जाल्या मरे आनी कितें तर म्हाजी बटाटवड्याची ऑर्डर पासून उणी केल्या पयलीं घेताले पळय बटाटवडे तेच्या अर्ध्यान पासून घेयना पयशांचे तुमी उलयता म्हणटकच याद जाली दॅट कॅन्डिडेट जितेंद्र देशप्रभू इज क्वायट रिच न्ही काका तेणे हुंय प्रतिज्ञापत्र दिलां एफिडेविट रे एफिडेविट हय की आपणाल्या बाटबॅसाचें मोल आसा पळय ते 100 कोटी रुपयांच्या वयर आसा म्हणून आतां हो पळय देशप्रभू आसा हो एक व्हडलो भाटकार हे सगळे गोंयच्या लोकांक सगळे खबर आसा सगळे पूण आतां कितें जालां की जमनीचो प्रेस इतलो वाडला की सादारण मिडल क्लास मनीस सुद्दां कोट्याधीश जाला मिलियोनियर स्लाम डॉग मिलियनर शेशे स्लाम डॉग मिलियनर न्हू रे सादो मिलियनर पेद्रू बाब ते एफिडेविट प्रतिज्ञापत्र हे कॅन्डिडेटान दिवपाकूच जाय पयलीं तेंपार नासलें हे हालींच कितें तरी तयार जालां तेजें कितें आसना मरे सागून हय हे राजकारणान येवन पयशे कोत्तात भ्रश्टाचार वाडयतात म्हणून खंय बोवाड जालो बरें आतां हो बोवाड जालो म्हणटच खंय वेंचणूक आयोगान हो कायदो केलो कायदो कितें म्हणून की हे जे कोण वेंचणुकेक उबे रावतात तेणी आपल्या कडेन कितलीं बाटबेसां कितलीं घरां कितले दुडू कितले मोटारी कितले पयशे आसा हे सगळें बरोवन दिवपाक जाय कम ऑन यार ते बरोवन दिले म्हणून कितें जाता ते खरे काय फट हे कोण चेक करता सारको मुद्दो काडलो तुवें ते कोणूच तपासिना तातूंत आनी 2 गजाली आसात समजा हे 2009च्या इलेक्शनाक तूं कॅन्डिडेट आसा जाल्यार तूं म्हजे कडेन इतलें घर आसा भाट आसा बँक अकावंट आसा भांगर आसा आनी हे सगळें मेळून 2 कोटी आसा अशें तूं सांगता पूण तें तुजे कडेन खंयच्यान आयलें हें सांगपाची कांय गरज ना बरें ते जे पळय स्टेटमेंट दितात ताजे वयल्यान इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटूय तांकां कांय विचारना समजा तुजे कडेन आतां ह्या वर्साक 5 कोटी आसात जावं 2 कोटी आसात जाल्यार तुजे कडेन पोरूं पेले वर्सा कितले आशिल्ले 5 वर्सां पयलीं कितले आशिल्ले हें जो मेरेन तो सांगना तो मेरेन तागेली प्रॉपर्टी ही कशी वाडली हें समजोवचें ना अरे म्हजे कडेन इतलें आसा अशें म्हणून सांगून हें तुगेले भ्रश्टाचार बंद जाता हितून मरे आनी एक गजाल आसा आमी सरकारांत नोकरी करता आसतना आमकां सरकाराक दर वर्सा सांगचें पडटा आमकडे कितले पयशे आसात कितलीं घरां आसा कितलें भांगर आसा आनी हें सगळें आमकडे खुंयच्यान येयलें सरकारी नोकरांक हो कायदो आसा पूण राजकारणी लोकांक हो कायदो ना आमचे 40 आमदार 30 खासदार आनी 20-30 सरकारी आस्थापनाचे अध्यक्ष हे 60-70 जाण सरकारी पगार खातात पूण दर वर्सा सरकाराक आपलो अहवाल दिना वर्सुकी एडी आस्थापनाचो अध्यक्ष म्हणल्यार चेअरमॅन ओके आनी वर्सुकी अहवाल म्हणल्यार दर वर्सा धाडपाचो रिपोर्ट एन्युअल रिपोर्ट ही सामकी पार्शलिटी अशें कित्याक घडटा आगो आम्रपाली बाय आमी वगी रावता म्हणून हें अशें घडटा गोंदळ घालपा जाय बोवाळ घालपा जाय मागीर सगळें सारकें जातलें कायदे बदलतले नाल्यार हें अशेंच चालू उरपाचें सारकें तुमी जाणा पयर म्हाका एक PWDचो ड्रायव्हर मेळ्ळो म्हाका च्यायेक घेवन गेलो आनी सांगपा लागलो अरे कितें सांगू आमच्यो मरे सगळ्यो गाडयो काडल्या आनी स्क्रॅपान उडयल्या आमकां बेकार बसोवन दवरल्या
आनी ह्या सरकारी ऑफिसरांक भोंवडोवपाक खंय प्रायवेट गाडयो तांकां खंय कोट्यांनी रुपया फारीक करता. फुडें तो कितें म्हणटा, अरे तुमकां जर इतले कोट्यांनी रुपया मोडपाचेच आसा त्यो गाडयो भायर काडा, सारक्यो करा, नाल्यार नव्यो घेया. आमी बेश्टे बेकार बसल्या ते कामांक तरी लागता. पण सगूण ही गजाल पयर एराल्डाचेर येयलोली मरे. रबा हेराल्डाचे येलो जाल्यार ते ऑपोजिशन पार्टी आहाय ते बोबाट कित्याक केलें ना तरी. कित्याक तर तेंच्योय गाडयो लागल्या म्हणून ते ओगी आसा. तुम जाणाय आमगे पात्रांव आमकोडे हे देवळ बेगांक गान पोश दिता लोकां हाडपा. वय मागीर आमी लोकां हाडटाय. हे दिसान आमकां लोक ओडको लागले आम पात्रांव गे मनीस म्हूण. पूण न्हू म्हाका एक बरें दिसता, आमी केन्ना पात्रांव कोयचा नाय, पात्रांव हे पयशे हुंयसा हाडय आनी लोकूय केन्ना आमको कोयचा नाय. बाबा ए तूं गे पात्रांव हुंयसा पयशे हाडा कोणीच नाय. बरें दिसता म्हाका लोकां गेले. हें अशें चलता. अरे सगळीकडे ह्योच गजाली चल्ल्यात. अरे माळना खंय 2 तोंडां असतात, पूण आतां मनशांकूय 2 तोंडां जाल्यात. अरे एका तोंडान मेळटा तें खावप, मागीर ते खंयच्यानूय येवं, पयशे दिवन येवं, नाजाल्यार चोरयेचे आसूं, नाजाल्यार कायदेशीर आसूं किंवा बेकायदेशीर आसूं, मेळटा तें खावप. आनी दुसऱ्या तोंडान साक्षाणां सांगप, आमी हें करूंक जायना, आमी भ्रश्टाचार करूंक जायना, आमी बरे मनशां निवडून दिवपाक जाय, अरे आमी कायद्यान वागूंक जाय. धंबाप, हे मात तूं सामकें खरें उलो, 100% खरें उलयलो. तूं जाणा पयर हांवें टीव्हीचेर एक प्रोग्राम पळयलो. त्या प्रोग्रामान कितें सांगताले, विश्वजीत राणे उर्फ बाबा हो खंय दिवचले 70 आनी 2-3 मतदारसंघात सामको पावरफूल जाला. तेणेन खंय 70 युवा मोर्चा म्हणून एक संघ काडला तरणाट्यांचो आनी खुबशे पयशे मोडून खुबशे समाजकार्य केलां. आनी थंयचे लोकूय म्हणटा आमच्या बाबान खूब काम केलां. देवळां बांदप, ती रिपेर करप, कोणाच्या मरणाक पयशे दिवप, लग्नाक पयशे दिवप, कोणाली खूब मोडली ती सारकी करूंक दिवप. आनी ह्या बाबाच्या कुस्तार खंय खुबशे क्लबूय केल्लेल्या अळम्या भशेन तांकां खंय तो कोट्यांनी रुपया दिता. आनी थंयचो लोकूय म्हणटा आमी सदांच आमच्या बाबाच्या फाटल्यानूच आसतले, तेणें आमचें खूब बरें केलां. आतां तुमी म्हाका सांगात, हे लिडर, हे राजकारणी, वो चर्चिल आलेमा, वो 70रीचो बाबा, तो ताळगांवचो पात्रांव, पांडुरंग मडकयकार, वो मिकी पाशेको इतले करोडांनी रुपया खर्च करून हे लोकांची जी कामां करता, जाल्यार एकलोय तांकां कित्याक विचारिना, अरे बाबा तुमचे कडेन हो पयसो खंयच्यान येयलो, कसो येयलो, हें कित्याक विचारिना. सारकें. आनीक एक गजाल, तुमी जर वर्साक 5 कोटी जर लोकांक वाडटात जाल्यार हातूंत कसले व्हडले उपकार तुमी करतात. सारकें. अरे तुमी वर्साक 100 कोटी ब्लॅकान जोडटात, तातूंतले 5 कोटी लोकांक वाडटात मरे. आनी हे जे पळय तुमी 100 कोटी जोडटात ते कोणाक कुसतार? सरकाराक कुसतार, म्हणजे लोकांक कुसतार मरे. मागीर म्हणजे हाचो अर्थ तुमी लोकांक नागयता सारको जालो ना. सारकें. दमदर फाटी म्हणजे एक 2-3 वर्सां जातली, एक इंग्लीश न्यूजपेपरांत कविता येयल्ले. पोयम रे पोयम. ओय ओय कविता येयल्ले. कितें म्हणून, बाबा बुश बुश हॅव यू एनी रूल, नो सर आय एम नॉट अ फूल. आतां ते दोना बोवाड कितें जाल्लो की हो बाबा म्हणटा तो कोण, आमगे गोंयचो बाबूश काय अमेरिके प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश काय 70रीचो बाबा. तो कोणूय आसूं, पूण भ्रश्टाचार ना कर म्हणपाचो आमकां हक्क ना. कारण हो भ्रश्टाचार आमीच वाडयतात. अरे आमीच हाका कारण. सारकें. आनी एक गजाल सांगता तुमकां, तुमची सामकी तकली हिरार जावन वयतली. सांग. ह्या 70रीच्या बाबान खंय मरे कितल्याशाच तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिल्या. तुका कोणें सांगलें रे? तो म्हाजो भावजे येयल्लो न्हू, तो वाळपय लागसरात रावता तो म्हाका सांग, ह्या आरोग्य खात्यान खंय 700 नोकरी दिल्या तेणें, आनी शेतकी खात्यान खंय 500 नोकऱ्यो. ह्या 1.5 ते 2 वर्सान 1200 नोकऱ्यो दिल्या. आनी हें आयकून सामकी तकली हिरार जाली, म्हाजी पेड्डेर जाली. अरे
गोंयचो सरकार म्हणजे कितें बापायचो म्हाल दिसलो तुमकां? काडलो आनी वाटून उडयलो. छे पितृबाब, हें जाता तें बरें जाता अशें दिसता तुमकां? सापना हे जावंकूच फावना. तूं एक गजाल मतीन दवर सागून 70च्या 1000 भुरग्यांक काम दिलें हाजो अर्थ कितें? गोंयांतले हे 1000 जाग्याचेर दुसरे भुरगे वचोंक जाताले ते बेकार उरले. दुसरी गजाल, पर्रीकर आनी विरोधी पक्षाचे आमदार ओगे कित्याक बसल्यात? त्यांचे सरकार आसतना त्यांनी अशेंच केल्लें. ही स्कीम ती स्कीम म्हणून भुरग्यांक बराबर बराबर भरीत रावलेले. आतां त्या भुरग्यांक त्रास जातात. अरे आमचे सरकार म्हणल्यार जालां कोमूल दादीचें भाट. एकदा भितर सरलो की उरलो. अरे मागीर तुका कोण भायर काडटा? अरे 2-4 वर्सां टेम्पररी म्हणून राव, मागीर युनियन कर आनी मागीर म्हाका परमनंट कर म्हणून घोशणा दी. सारकें. पण लोक हे कित्याक थांबयनात तर? आगो लोकांक फायदो आसता. तें बरें म्हणटा. पितृबाब म्हाका एक सांगू, हे इलेक्शन कोण जिखतलो? अरे डी ही वेंचणूक आसा ती लोकसभेची वेंचणूक. वय न्हू. चोय आतां कितें जाता तें. पूण पेपरांत आयले त्या प्रमाणे दिसता की बरें खतखतें जातलें. पूण आतां हें खतखतें रुचीक जातलें काय पचकें जातलें? तुमकां कितें दिसता पितृबाब? म्हाका दिसता मरे सागून चड करून काँग्रेस येतली. अशें कित्याक जाणा, हय. गेल्ली 5 वर्सां तेणी बरो वावर केला. हांव गोंयचें उलयना, हांव भारताचें उलयतां. भारताचें. पूण पितृबाब, आमची आर्थीक परिस्थिती सामकी वायट आसा अशें म्हूण हांवें आयकलां. अरे सागून सबंद संवसाराचीच परिस्थिती वायट आसा. तूं जाणा, गेल्ल्या 15 म्हयन्यांत अमेरिकेक 50 लाख भुरगे बेकार जाल्यात. म्हणजे कितें? म्हयन्याक 3-3 लाख भुरगे बेकार जातात. आतां तेंकोडे जर तूं चोयशी, तेंकोडेच न्हू, युरोपाक चोय, सावथ अमेरिकेक चोय, तेंचे परस आमी भारत जायते बरे आसात. आतां ह्या वर्सा मातसो त्रास जालो, आनी एक वर्स पुरो जातलो, पूण आमी जायते बरे आसात. दुसरी गजाल, आमी आतां भ्रश्टाचार म्हणून बोबाड कोत्तात न्हू, पूण म्हाका सांग, गेल्ली 5 वर्सां खंयच्याच वरिश्ठ अधिकाऱ्याचेर भ्रश्टाचाराची कागाळ जाल्या? अरे बीजेपीन देखून करूंक ना. पण बीजेपीन बोवाळ सुरू केला न्ही, त्या स्वीस अकाउंटान पयशे दवरल्या म्हण ताचे कितें? आगो ती सगळी फकाणां. आगो बीजेपी कडेन एकूय भ्रश्टाचाराचो मुद्दो ना. आनी म्हणून हे ते स्वीस बँकेन कितें पळय पयशे दवरल्या भारतीय फुडाऱ्यांनी, ते आमी परते हाडटले अशें म्हणून तांणी प्रॉमीस केलां. आतां हांव म्हणटा, गेल्ली 5 वर्सां म्हणजे 1999 ते 2004 साल पर्यंत तुमी हे जे पळय 50 लाख कोटी कितें रुपये परते हाडटले म्हणटात, ते वेळार तुमकां खबर नाशिल्लें? ताजे नंतर 5 वर्सां युपीएन राज्य केलें. सारकें. त्या वेळार तुमी आवाज काडिल्लो. मागीर आतां ही इलेक्शन डिक्लेअर जातकरूच तुमकां फॉरेन बँकांनी पयशे आसात, स्वीस बँकांनी पयशे आसात म्हणून कोणी सांगलें? तांकां स्वप्नां पडलीं आसतलीं. हे बीजेपी को मरे विशय ना. कित्याक कितें उलयतात, कितेंय विशय काडटात, चड खबर. एक मात, अम्रपाली बाय भारतान आसलेल्यान ताका आमचें इलेक्शनूय पळोवपाक मेळटलें. तागेलें आतां जालें वचपाचें. कितें एमएलए तूं वयत गो? कितें गो गोंयांत चड गरम जालें कितें? ना पेट्रो अंकल, एक्चुअली 2 वीक मुंबय रावतले आनी मागीर अमेरिकेक वतले. थंय न्ही म्हजे स्पेशल समर क्लासीस आसा आनी मागीर रेग्युलर कॉलेज. जावं देव तुका बरो पोरजोळीत फुडार दी. थँक्यू. आगो आम्रपाली, म्हाका पयलीं तरी सांग मगो, हांव तुज्या खातीर बटाटवडे तरी घेवन येतलो मगो. म्हाका एक सांगू एमएलए बाय, तूं अमेरिका हुंजवाड्या रावता? पेद्रूबाब, दोतोर बिनी खंय पावले? येवपाचें जाला ते म्हाका पयर ताका विचारलें, ते म्हणटा आतां आपूण येतले म्हणून. फुडें चड फुडल्या चल या मगो. चल या. बरें बरें करून बाय. नाईस मीटिंग यू.